जेन्ना मराठी म्हणटा आमकां मराठी आनी महाराष्ट्रा नाका हें आमी 1961 ओपिनियन पोला वेळार डिसायड केला. आमकां मराठी नाका आनी महाराष्ट्रान नाका. ना आय ऑब्जेक्ट हियर. ओके. महाराष्ट्रान विलीन करपाक नाका म्हणून सांगू. वय त्याच वांगडा मराठी नाका. मराठी भाशेंतल्यान सुद्दां बोर्ड आमी तुका आज दाखोवपाक शकता की महाराष्ट्रांत विलिनीकरणाच्या विरोधात अशे लोक उबे रावले. हांगा भाशेचो विशय हाडूच नाका. ओपिनियन पोल आनी भाशा हो विशय ओके. आमकां एक आयडेंटिटी फकत कोंकणी. प्रकाश म्हाका सांग, कोंकणीक सगळें मेळ्ळा. आतां इतली तुमची भास तो म्हणटा तशें हिब्रू भशेन कोंकणीन शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण केलें. आतां म्हाका तुजे कडल्यान जाय सगळें मेळ्ळा न्ही रे. आतां रोमीकय दिवन उडयात आनी मराठीकय दिवन उडयात. कितें ऑब्जेक्शन? आमी राजभास करूंक ना. आमी गेले त्या वेळा वयले जे राजकर्ते असले, विचारवंत असले, त्या लोकांनी मिळून ही राजभास केल्या. विरोध कित्याक करता? नाही ऐकून तुमकां सगळ्यांक कितें ताणी फक्त शर्यत केला. रोमीक भायर ऐकून घे. नाही वगेत कितें उलोव नाका. ओके. म्हणटकच हें केलां तें सगळें तांणी केलां. कित्याक केलें? जेदे वेळार थोडोसो इतिहास सांगता. जेदे वेळार संघ प्रदेश आशिल्लो तेन्ना पयली मागणी कितें आशिल्ली जाणा तुमी? हय. पयली मागणी आशिल्ली घटक राज्य, राजभाशेची न्ही. आनी म्हणून शिष्टमंडळ दिल्लीक गेले. आमकां घटक राज्य जाय. तांकां विचारलें तुमकां घटक राज्य कित्याक जाय? तांणी सांगलें 450 वर्सां आमी वसाहतवादाच्या सकयल आसले आनी आतां दुसऱ्या वसाहतवादा खाला आसा तें म्हणजे दिल्लीच्या वसाहतवादा खाला. म्हणटकच आमकां जें कितें करूंक जाय, घटक राज्य जें ना म्हणून आमकां प्रत्येक फायल दिल्लीक धाडची पडटा.